फ्रेंड्स एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स हांव न्हू म्हजो ब्लॉग आतां आफ्टरनून स्टार्ट करता. ओके, आनी आयचो वेदर मातसो बरो आहा, पावस बी ना. आत्तां उडो मातसो पडटालो बट ना सद्या. आनी पळोवया वतूय ना येता कितें, बट गरमी खूब जाता खरें तुमकां सांगचें. गरमी आहा ती आहाच, पावस पडोन देखून. काल पोर पावस पडटालो 2 दीस कंटिन्यूस, बट गरमी आहा ती आहाच, कांय चेंजीस कांय ना. ओके, सो ब्रेकफास्ट बी सगळें केलें आमी, हळू केला ब्रेकफास्ट बी. आनी आतां आमी मातशें भायर सरता. एक्चुली आमी हळू भायर सरपाक लागली, बट हांवें आंतो तेन्ना मातसो बागेदारान धाडलेलो, म्हाका डिटर्जंट जाय आसलें आनी थोड्यो वस्तू. सो ताका लागून ताका बागेदारान धाडलो. सो तो येता म्हणटा लेट जालें, आयज मंडे. सो थिंगासर ही खूब व्हडली लायन आहली बिल्डिंगाक बी, लोक खूब आहलो ही बागेदारान. सोमारचो आसतात न्हू, सो ताका लागून तिका टायम जालो. आनी आत्तां हांव पळय आंतोनी येयला. आनी आतां फर्स्ट थिंग म्हणटा पळय तें म्हाका वचपाक जाय एक कुरियर घालपाक. मोल आनी पारा त्या कुरियर करपाक वयता. एक ऑर्डर आहली. ओके, सो ती ऑर्डर आतां आंतोनी पॅक करता. चाय पॅक करून दिल्या, ती टेप मारून ती पॅक करपाक जाय न्हू, ते सेफ्टीक लागून. सो ती आंतोनी करून घेता. आनी ती आतां पयले कुरियर घालता हांव तो. आनी ताचे उपरांत म्हाका न्हू मार्केटान वचपाक थोड्योश्यो शॉपिंग आहा करपाचें, वस्तू हाडपाक जाय म्हाका थोड्यो. सो त्यो हाडपाक वयतलें. ओके, फ्लावर्स एंड एंटरींग आनी आनीक जायत्यो वस्तू आहा त्यो हाडपाक वयतलें. हांव पळय घामेला सामकें, गरमी खूब जाता पळय तितून ते. ओके, आनी मेन थिंग म्हणटा पळय तें म्हाका तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक जाय. फायनली म्हजे 2K सबस्क्रायबर्स कंप्लीट जाले, 2K प्लस जाल्या. ओके, सो सगळ्यांक तुमकां कालच्या मनाच्यान थँक्यू. हो तुमचो मोग आनी सपोर्ट दीत रावात. हांवें लास्ट व्लॉगान सांगलेलें पळय म्हजो बर्थडे येवचे पयलीं 2K सबस्क्रायबर्स कंप्लीट करात म्हूण, बट ताचे पयलींच केले तुमी ह्याच म्हयन्यान. सो सगळ्यांक तुमकां थँक्यू. आनी आजून कोणें म्हज्या चॅनलाकूय सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. आनी म्हज्या चॅनलाचेर कोण न्यू आहा जाल्यार तुमकां सगळ्यांक वेलकम टू माय चॅनल. आनी या होच सपोर्ट आनी मोग दीत रावात. ओके, कालूच जाल्यात ते, काल इवनिंग टायम जाल्या. सो आय एम व्हेरी हॅपी एंड थँकफूल टू एवरी वन, स्पेशली देवाक सायबीण हांव आर्गां दिनवास दिता. बिकॉज सायबिणीच्या वरवीं आनी देवाच्या वरवीं हांवें चॅनल ओपन केल्लें. आनी या आयज हांव बरें फुडें पावल्लें आहा. सो थँक्यू तुमकां सगळ्या म्हज्या ऑडियन्साक आनी देवाक आनी सायबीण मायकूय थँक्यू म्हणटा. आनी तेच भाशेन सेंट एंटनीची नोवेनाय चलता पळय ह्या दिसांनी, आनी हांव नोवेना कोत्ता घरा कडेन. सो ह्याच सेंट एंटनीनी म्हजी मागणी आयकली, तेच भाशेन सायबीण माय देवानी मागणी आयकली म्हूण हांव देवाक आनी सेंट एंटनीक थँक्यू म्हणटा. ओके, हेज्या पयलीं म्हजी जायतीं कामां केल्यान, मागणी आयकल्यान. आनी म्हाका खबर आहा आनी म्हाका विश्वासूय आहा हेज्या फुडेंय बीन म्हजी कामां कोत्तलो, आयकतलो बी म्हूण. आनी या ओके, आनी तेच भाशेनूच जायतीं जाणां आतां म्हाका म्हज्या चॅनलाचेर कमेंट करता, बरें बरें कमेंट घालता, ब्लेसिंग्स दिता. पूण सगळ्यांक तुमकां थँक्यू. लायक तुमी म्हाका सपोर्ट करतात, मोटिवेट करतात बी म्हूण. आनी तुमची स्पेशली ब्लेसिंग्स तुमी म्हाका दितात, बाबाक दितात आनी म्हज्या फॅमिलीक दिता. म्हूण सगळ्यांक तुमकां थँक्यू. होच तुमचो मोग आनी सपोर्ट दीत रावा. सो आतां हांव रेडी जालां आनी बाबा कोन्ना. म्हाका तुमकां खबर आहा लास्ट व्लॉगान तुमकां सांगलेलें हांवें फाटल्या व्लॉगांनी की म्हाका थंडी जोर बी येयल्ली म्हूण. सो थोंड आहा म्हाका, जोर ना. आनी आतां बाबाक जोर येयला आनी थोंड जालां. जोर म्हणटा तो ताका तितलो ना, काल येयल्लो पळय तोच. आनी मॉर्निंग म्हणटा मातसो येयल्लो, बट ताका थोंड आहा. ओके, बट अशें चड ना, मातशें आहा. सो पळयतलें हांव ताचें आयचें सिट्युएशन कशें कितें आहा तें. जर तर आयज तो रिकवर जायना जाल्यार मागीर ताका फाल्यां हांव डॉक्टरा कडेन व्हरतलें. ओके, सो ह्या सद्याक तरी बरो आहा तो, खेळटा बीन नॉर्मल आहा. हो न्हिदोनूच ना, हो हें बी क्रँकी बी कांय ना, ही इज नॉर्मल. ओके, सो पळोवया, नॉर्मल म्हणून रावंक जायना. सो आयचें पळयतलें सिट्युएशन, बाय इवनिंग पासून हो हें आहा जाल्यार मागीर हांव डॉक्टरा कडेन व्हरतलें ताका. ओके, सो आतां फटाफट वयता आनी कुरियर घालून येता आनी मेवता तुमकां मागीर. सेंट एंटनीक फ्लावर्स चेंज करपाक जाय म्हाका आयच्या दिसाची. पळोवया आयज घोडेक हांव रेड नाली येल्लो न्हेसयतलें, एक खंयचोय कलर. ओके, सो या आतां बाजारान वयता आनी मेवता तुमकां. ओके, चलो. सो फ्रेंड्स आमी बाजारान सावन घरा कडेन पावली. आतां जस्ट 10 मिनट्स जालीं घरा कडेन पावल्यार. ओके, आनी तुमकां हळू सांगलेलें पाय पावस ना, बारीक पडटालो बी म्हूण, गरमी जाता बी म्हूण. सो आतां न्हू पावस येयल्लो, मोठो न्हू बेश्टो बारीक येयलो पावस. आमकां ऑन वे घरा येताना मेवल्लो. सो पावसाक लागून आमी एका शॉपाचेर रावलीं मागीर गॅसीच्या. आनी फाटल्या दिसांनी हांव आनी आमचो प्लॅन करतालीं घेवपाक एक गॅस. सिन्स हांव मोल बी कोत्ता न्हू ताका म्हाका न्हू एक गॅस जाय सेपरेट वयर टॅरसीचेर घालपाक. कित्याक जेन्ना सकाळ किचनान करता तेन्ना आख्या घराक वास पडटा. मागीर
आमोल करता बाबाक मागीर तांकां उरलेल्याकूय त्रास जाताले लायक वासान बी न्हू. सो थोंड बी जावंक ना केन्ना बट जायत बी म्हणून हें म्हाका हें जातालें. बट वास बी बरो न्हू तो जाता वासान बीन थोड. सो कितले जाल्यार ती विना. सो ताका लागून आमी प्लॅन करताली कितें गॅस घेवन सेपरेट वयर टॅरेसीचेरूच हांव ती मोल बी करपाक. ओके सेपरेटली सामकें मागीर वास भायल्या भायरूच गेलो गो भितर आनी येवचो ना. सो ताका लागून आमी प्लॅन करता फाटीं. सो आंतुदेन न्हवरो पावसाक रावल्ल्या हाराय ताणें म्हाका गॅस घेवन दिल्या न्यू. म्हजो प्लॅन हो नाहलो घेवपाचो इतल्या बेगीन बट ताणें आतां घेतली. सो हांव म्हणटालें ताका नाका मागीर बी पळोवया बी म्हणून. मागीर तो म्हणपालो नाका आतांच घेवया बी म्हणपालो. सो ती गॅस घेयला 2 हेची आहा ती 2 चुलीची गॅस घेतल्या. ओके मेटलाच्या हितून घेतल्या कित्याक ती म्हाका मातसो वगतूच न्हू एक 20 मिनट्सांकूच म्हाका यूज जाता गॅस. सो ताका लागून ती एक गॅस घेवन दिल्या ताणें म्हाका. सगळें रेग्युलेटर पायप बी सगळें घेतलां ताका. ओके सो ती बी घेतली घरा येयलें. जाय ती फ्रुट्स हाडले आयज कित्याक परवाच्यान बाबाचें स्कूल स्टार्ट. सो बाबाक न्हू हांव स्कुलाक चडशें प्रिफर करता दिवपाक फ्रुट्स. ओके कित्याक तो न्हू ब्रेड आनी कितें दीत सँडवीच बी तो खायना. सो फ्रुट्स बी दीत न्हू जाल्यार तो खाता. इट्स नॉट दॅट तो अदरवायज खाता घरा कडेन बी बट नॉर्मली ताका सदांच ताका ब्रेड सँडवीच वो कितें दीत तो खावपाक खूब कास्तीक करता. कित्याक सगल्यांक तें सूट जायना न्हू सदांच तेच खावपाक लायक ब्रेडांतलें. ओके ब्रेडान फिलींग बरें एक दुसरें आसत बट कितलो तो ब्रेडूच न्हू. सो ताका लागून हांव ताका कितें करता ना प्रिफर करता चडशें दिवपाक फ्रुट्स. आनी फ्रुट्स तुमकां खबर आहा बरी. सो ताका लागून तो बाबा आमचो न्हू फ्रुट्स म्हणटा पळय ती खूब खाता. तो जेवणा पासून न्हू जाल्यार हांव ताका फ्रुट्स दिता तो फ्रुट्स खाता. ओके सो ताका लागून जायते फ्रुट्स हाडले आयज मँगो लिची मागीर आमची हें कस्टर्ड एप्पल एप्पल आनी जायती दुसरी भाशेची फ्रुट्सां हाडल्या. ओके एक 7-8 भाशेची फ्रुटां हाडल्या हांवें दवरल्या ताका खावनी म्हूण पोट भरून. ओके कित्याक ताका फ्रूट म्हणटा पळय ताजें फेवरेट खरें सांगचें म्हणटा फ्रुट्स वेजिटेबल्स तो खूब खाता. ओके सो ताका लागून ताका हांवें फ्रुट्स हाडल्या. आनी म्हाका हारे आनी हाडपाक जाय आसलें. सो आयज आंटी आहली ती सो आंटी कडच्यान हारे आनी बोंबील बी हाडल्या आनी फ्लावर्स हाडल्या म्हजी. आनी सांगे भुरगीं तेलसाक येता तांकां खावपाक हाडलां भुरग्यांक दिवपाक. ओके सो हे भशेन शॉपिंग केल्यान आनी 2-4 वस्तू हाडल्या बारीक बारीक कितें. आनी मागीर आमी शुगर केन ज्यूस पेली मार्केटान आनी येताना हाडला तांकां मामीक बी हाडला 1 लिटर हाडला. ओके सो या हे भाशेन शॉपिंग करून येयली फास्ट आमी कुरियर बी घातलो. सो फाल्यां ताका मेळटलो घडयेक तो नाजाल्यार परवा. ओके पळोवया केन्ना मेळटा तो. आनी पावसांनी भिजली आमी वर्साचो पयलो पावस आमकां भिजोंक मेळला पळय तो. ओके सो भिजले आमी मातशी चड भिजोंक ना मातशी भिजल्या. आनी आतां मातशें बसलेलें हांव. आंतोनी गेला फार्मासीन हांवें ताका एक म्हाका हें हाडपाक लायलें लोशन आनी बाबाची थोड्योश्यो वस्तू हाडपाच्यो आसल्या आनी मॅडिसन. सो ते हाडपाक गेला तो घेवन येतलो तो. आनी ताच्या उपरांत पळय लंच करता आनी मागीर सेनेटरी फ्लावर्स बी घालता आनी पळयता फुडलें मागीर कांय कितें शॅर करूंक मेळटा शॅर करता तुमचेशी आनी दाखयता. आनी बाबा न्हू आतां सद्याक बरो आहा जोर बी कांय ना जस्ट तेजें थोंड आहा मातशें नाक मातशें व्हांवता दॅट्स इट. आनी कांय ना जोर बी कांय ना ताका इज नॉर्मल पळय हिंगासर आहा बसोन तो. ओके सो या आतां वयता सकल आनी लंच करून घेता पयलें आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके सो चलो बाय बाय. सो फ्रेंड्स हांव तुमकां आतां मेळटा. ओके आनी आतां टायम जाला रातची 11:45. ओके आनी हांव आतां शूट करता उरलेलो ब्लॉग आयच्या दिसाचो. दनपारां मेळ्ळें तेन्ना तुमकां सांगलेलें पळय आमी न्यू गॅस हाडल्या बी म्हणून आनी घेतल्या बी म्हणून. सो ती न्हू हांवें वयर टॅरेसीचेर व्हरोन दवरली ताका प्लेस बी केली टेबलार बी दवरली सिलिंडर बी लावन दवरला रेडी करून. ओके सो सगळो तो सेटअप बी केलो आनी ताच्या उपरांत आमचो प्लॅन जालो भायल्यान हें घालपाचो नॅट घालपाचो. ओके कापत पावसाक. सो ते प्लॅन नाहलो आयज घालपाचो. सो तेरेपे तांतून म्हणपालो तेंय घालून काडया आतां घातलात न्हू ते गॅसीच्यान ते करपाक. सो सोमतें तेंय करया म्हणपालो. सो नॅट बी कांय हाडूंक नाहलें. सो वचोन आमच्या मार्केटान घेवन येयलो बी आनी मागीर म्हणजे वयले टॅरेसीक मोदें आनी सकयल तिनूय एका कापत बांदली आमी ती आय मीन नॅट बांदले आमी ते
दाखयता तुमकां वायट कलर हाडला दीस टायम. अदरवायज आमी सतत हाडटाली ग्रीन कलर. सो दीस टायम हांवें ताका ग्रीन नाका, वायट ट्राय करुया म्हणून. वायट न्हू मातशें एक्सपेन्सीव, ग्रीन म्हणटूच चीप तुका हाडपाक. सो हांवें म्हटलें कितें आसूं, कित्याक ग्रीन न्हू कितें जाता नायट टायम ओके, डे टायम कितें जाता लायक उजवाड पडटा तेन्ना सगळें ग्रीन ग्रीनूच जाता. सो ताका लागून हांवें वायट हाडलें की वायटान तितलें हें जावचें ना, वायटूच दिसतलें आनी रिफ्लेक्शन पडटा पळय तेन्ना. सो ताका लागून हांवें म्हटलें कितें वायटूच हाडया. ग्रीन बी नाका कलरींग, ग्रीन मेळता, येल्लोय मेळता, वायटूय मेळता. ते वायट मातशें म्हारग पडटा. सो हांवें म्हटलें की वायटूच हाड ताका, दुसरो आनी कलर नाका. सो ताका लागून आतां वायट हाडून घातला. तिनूय हेंचेर वायटूच घातला, आमचे वयर मोद्या सकयल वायटूच घातला. ते सगळें घालता कोत्ता म्हणल्यार आमकां जाली 7:30. आनी तुमकां खबर आहा 8 आमगेर करता तेच. ओके, सो फटाफट ते सगळें करून घेतलें. हांवें साफ सफाई केली आख्खी तिनूय फ्लोराचेर, झाडू वाडू मारून घेतलो, धूप बी घातलो, च्या बा पियेली फास्ट सामकी आनी 8 सारको तेस केलो. ओके, सो तेस बी केलो, न्हांवली बी आनी सगळे जाग्यार घातले बी. आनी आतां जस्ट हांव तो रोप काडटालें. तुमकां सांगलेलें पळय लास्ट ब्लॉगान तें रोप धुयला सुकोंक ना बी म्हूण. सो आयज तो फायनली सुको 3 रेगा रोप आहलो, फूल 3 रेगा. सो काल पोर आनी आवेर हांवें धुयलो, काल धुवून नाहलो, काल म्हणटा चड रोप नाहलो. सो आयज हांव धुवपाक घातलो 2 मिशिनां. एक मिशीन जालें कार्पेट्साचें आनी 2 रोपाचीं मिशिनां उरल्या. सो आतां रोप काडटालें. सो तो रोप काडटालें पळय तेन्ना म्हाका उगडास येयलो, आयज दिसा हांवें ब्लॉगूच कंटिन्यू करूंक ना म्हूण. सो हांवें म्हटलें कितें हांव पयलो ब्लॉग घेतलें आनी तुमकां सांगतलें म्हूण आयज हांवें हो कितें डे स्पेंड केला पळय तो. ओके, आनी सगळो रोप हाडून आपल्या बेडार दवरला. सगळो तो घडी करून म्हाका जाग्याच्या जाग्यार लावंक जाय. ओके, आनी दुसरें म्हटल्यार न्हू आयज एक सामको कांड जावपाचो व्हडलो, खऱ्यांनी सांगता. तें सांगपाक पासून न्हू म्हाका लायक हें जाता. तुमकां खबर आसतली हें आतां म्हाजें सदांच भांगराचें ब्रेसलेट आसता. ओके, सो आमी न्हू उरला पळय तें नेट घडी करतालीं. ओके, सो नेट घडी करता करता न्हू म्हजी ब्रेसलेट ताका लागली आनी ब्रेसलेट तुटली. ओके, ब्रेसलेट तुटोंक ना बट हूक आसता पळय तो तुटलो. आनी म्हाका खबर पासून ना तुटला तें, मिन्स ते म्हाका कळोंक पासून तुटोन पडला तो. थिंगासरूच पडलो, आमच्या फुडल्यानूच पडलो कार्पेटाचेर. हांवें फील जालें पयलें कितें लायक एमटी एमटी आतां म्हटलें हांवें ब्रेसलेट म्हाजी खंय उडयली. हांवें हांकां सांगलें मामी आसलें आंतोनी आलो. मागीर ती बरें म्हाज्या पांयाशीं पडलें म्हणपाक मागीर ब्रेसलेट पयलीं बट हुकाचो धाकटो कुडको मेळोंकूच ना. आमी सोदता 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 तेस बी जावन ही गजाल सोदता 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 मेळोच ना. मागीर मेळलो, मिस्टेका सायडीक पडलो मेळलो. सो म्हजी ब्रेसलेट तुटली आतांची. आनी आयजूच मॉर्निंग हांवें ब्रेकफास्ट करून आंतोनीन म्हटलेलें कितें म्हजी ब्रेसलेट हांव डेली यूजार घालता. सो तिका मातशें उदकान भियात घातलें ती आता न्हू धट्टी जाता. सो हांवें म्हटलें कितें आंतोनी मातशें पॉलिशिंगाक दिवया रे, फेडूय जाला काडलें. सो पॉलिशिंगाक दिवया मॉर्निंगूच म्हटलेलें तेका हांवें सकाळीं. आनी मागीर हांवें ती आनी हें करूंकूच ना तेका सांगूंक बी कांय ना. हांवूय विसरलें खंय. बट पळय इवनींग आयज ती तुटली. सो ती कांय दोतोरागेर वचोंक जाय आसलें आसतलें बीन. सो ही आहा ती तुटल्या. सो हांवें ती रिपेर करचें ना, पळोवया ती घडयेक हांव त्या तेजी हांव घडयेक आनी थोडें भांगार घालून ती मातशी आनी मोठी करूंक बी शकता. पळोवया कोणें कितें तें आतां इतलें बी न्हवचें की आतां भांगारूय वाडलेलें आहा. सो मागीर करतलें ती, कित्याक म्हाका अर्जंट कांय ना. ओके, सो तें जालें. आतां तुमकां पयल्या दाखयता नेट आमी घातला पळय तें आयज. आनी पयलें पळोवन घेया तुमी. ओके, सो हे भाशेन आयज आमी घातल्या आख्ख्याक घातला, सामकें आख्खें बॉन हें पावसाक. ओके, आनी आतां जस्ट कार्पेटां धुवन घातल्या ही. आतां जस्ट हांवें कार्पेटां धुवन घातल्या आनी आतां रोपाचें मशीन लायलां आनी रोप काडलां आनी 2 रेगां हाली करून दवरला. एक रेग म्हणटा हाली करून ते भितर उडयता. तें आतां गरज ना म्हाका, कित्याक आयज चड हो रोप न्हू थोडोच आहा. सो एक मिशीन ऑलरेडी जावपाक पावला, तें हाडटा आनी आतां घालता सुकोंक हांव. आतां चपलान आनीक एक घालता धुवपाक. आनी या हे भाशेन आयचो दीस जालो आमचो सामको बिजी. हात बी दुखता सामके, पांय बी वयर सकयल नाचल्या बीन पळय ते. आंतोनी म्हणटालो आपणाचे हात दुखता म्हणटा, हे दोरयो ओडून ओडून बांदल्यात न्हू ह्यो पळय ते खूब तेंपान हें काम केल्या उपरांत हें जाता तें. सो तेका लागून. ओके, सो हिंगासर पळय किमसां बसल्या आतां कार्पेटां जावं नाका दिसता तुमकां मॅटार पळय सगळीं किमसां येवन बसल्या. एकदां लायट बंद केल्या उपरांत ती वयतली. वो बेबी, यू वॉन्ट टू से हाय टू एवरीवन. बाबा आतां मातसो जाला तो बरो सुमराचो. हें गेलो जोर बी कांय ना, थोंड मातशें आहा तितलें ना. वेट वेट बाबा आय एम कमींग. सो आतां मातसो सुमरा. सो आतां डॉक्टरागेर बी व्हरपाची गरज ना तेका. वेट 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 आय एम कमींग, गो इनसायड.
ओके. सो आयच्या दिसाचो ब्लॉग हिंगासरूच एंड कोत्ता आनी आयचो ब्लॉग व्हडलो जाला धाकटो जाला तो म्हाका खबर ना. एडिटींग करूंक बसता तेन्ना म्हाका कळटलें व्हडलो जाला धाकटो जाला तो. ओके. सो चलो आनी उलयना चड. ब्लॉग आयचो हिंगासरूच एंड कोत्ता. इफ लायक जालो जाल्यार लायक शेअर एंड सबस्क्रायब करा. टिल देन तुमकां मेळटा म्हाज्या नेक्स्ट ब्लॉग. आनी टेक केअर. बाय बाय. गूड नायट.